सर्वेस्पोरा आमच्या मोकळ रस्तारा काकुळदारा आमच्या मोकळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या बोटमोन सुकारा बलिदान मानून घे देण्यात तारा उतर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या जिणेकाचे बांधूंक आमी जमल्या प्रेरीत साव तुझे ताव शिक्षकत्मेकली साव मागताव तुझे बेसा प्रेरीत साव तुझे ताव शिक्षकत्मेकली साव मागताव तुझे बेसा सर्वेस्पोरा आमच्या मोकळ रस्तारा काकुळदारा आमच्या मोकळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या बोडमोन सुकारा बलिदान मानून घे देण्यात तारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सोयी आसो. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान हे वेदी भोवती आमी सांगता मेळ्ळ्या आयची देवस्तुती आमी उदार गरजेची जावंक उलो दिता दिसपट्ट्या जिवितान मोसराक आनी म्हजें हांव म्हणलें हांव भाव संवसारार अनुभव करूंक मेळटना जेजूचे सीज जाल्ले आमी असल्या मनोभावांतल्यान पयस रावून उदार काळजाची जावंक देवाचो आदार ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. जेजू क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या येवकरिस्तांत दैवी काकुळतेचो मिस्तेर आमी संभ्रमता. ही काकुळत ह्या संभ्रमा वेळार आमकां बक्षणे हाडून दी कृपा हाडून दी देवाचो स्पिरीट आमचेर बरोवन दी म्हणून मागया. आमकांच आमी ह्या मिस्तेरांत फाव ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पतकां डासाक हाडया देवा लागचें बक्षणे मागया. हांव पतकी आणि तुमकां भावा भयणीनो सगळ्या संघा मनान चिंतून तोंडान सरून वायट बरें सोडून हांवें सैती पतकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पसत संकवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौमिया काकुळत सौमिया काकुळत Krista kakuळt Krista kakuळt Soumia kakuळt Soumia kakuळt महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा ओ सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका
निवासस्थान तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वंदना सौम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जिसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले आहे तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिबिताक पावूंक आमकां फावो कर आमच्या समिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक गणान पुस्तकांतलें वसाप त्या दिसांनी सर्वेस्पोर एका कुपान सकला देवलो तो मोयजे कडेन उलयलो ताणें मोयजेचेर असलेलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मालगड्यांक घालो आत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो 2 मनीस शिबिरांत रावल्ले एकल्याचें नांव येदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद आत्मो तांचेर येयिल्लो ते शिबिरांतले भायर वचून नातले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगाता दाखल जाल्लीं तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें एक तरणाटो मोयजेक ही खबर दिवंक धांवलो ताणें म्हणलें येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात आपले तरणाटे प्रायेतावन मोयजेची सेवा करून असलेल्या नूनाच्या पुतान जोशवान ताका सांगलें मोयजे म्हज्या धन्या तांकां आडय मोयजेन ताका जाप दिली म्हजे पासो तूं मोसरी जालाय सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें देवाचें उतर हें देवाचे उपकार सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संत्यो सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो सर्वेस्पराची शिकवण भोव बरी जिवाची ती घटाय सर्वेस्पराची नियमां मती कुसवाळ नेणट्याची ती जाणवाय सर्वेस्पराचे बेबिरांत भोव पवित्र सदांच पाळटा ती सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वासपार ते सगळे नीतीचे सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो तांतू मेळटा तुज्या सेवकांक करी जाणवाय तांकां पाळो दी
नीतिcho कारसासो संतो गर्वान पदकाक पडो तुझ्या सेवकाक तू दिनाका तसल्या पदकाने मुझेर अधिकार सलो सोडिनाका तेद्वा हांव निर्दोशी जातलो आनी महापातकांतलो मेकळो रावतलो सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतिcho कारसासो संतो सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतिcho कारसासो संतो सान जाकोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदल्या ग्रेस्तान एक उतार सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरा खातीर तुमी रडा जाय आनी विडाप करी जाय. तुमचो दुडू कुसोन गेला. तुमची ती नाजूक मुस्तायकी सांसीन कांतयल्या. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली आनी उज्या वरी तुमचे मांस ग्रासितली. अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार तुमची दिरवी तुमी पुंजयल्यांत पळया. तुमची शेतां लुवल्या वावराड्यांची मोजीर अन्यायान तुमी दिनासतना दवरल्या. ती तुमचे विरोधू बोब घालता आनी तांच्या हाल हावलाचे शब्द फौजींच्या दनयाच्या कानांत पडटात. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशालयेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासाक कातरच्या पुश्टी पाड्यां बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक तुमी आयची केल्यांत. निरापराध्यांक गुन्यांवकार करून तुमी तांकां जिवीशी मारल्यांत. ती तुमकां आड रावोंक नात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोकार. Alleluia, 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 Alleluia. तुझे उतर सत सोमिया सतावरी तू आमकां पोवीत कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सभे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जुवावन जेजू लागे म्हळें, मेस्त्री तुजे नांवी देंवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी आमचे पक्ष सोतो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका तुमी आडवार नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करून दुसरेच घडये म्हजे विशयांत अपप्रचार करीत असलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोधूनय तो आमचे पक्षसो म्हणयेत. तुमी क्रिस्ताचे पटलावदार म्हणले खातीर कोणीय तुमकां एक कॉप उदक पियोंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगतां, ताचें इनाम ताका केदींच सुकाशें ना. म्हाका सत म्हणटल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक कोणेय पातकाक कारण जायत जाल्यार ताणें आपल्या गोमट्याक एक दांत्या फातोर बांदून दर्यांत उडचें बरें. तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो
कातरन उडय आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो खोंकून काड. 2 दोळे आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचे प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावगो किडो केदींच मोराना आनी जळतो उजो पालवाना. सोमयाचें शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुजो दोळो पातकाक कारण जाता तर तो कोंकून काड. तुजो हात पातकाक कारण जाता तर तो कातरन उडय. तुजो पाय तुज्या पातकाक कारण जाता तर तो कातरन उडय. अरे, सोमयान असली एक भास वापरची गे. सोमी जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोदून आयिल्लो, पातक्यांची बचावी आशेवचो, पातक्यांची सुटका आशेवन आयिल्लो ह्या सोम्यान अशें सांगचें गे. असली कठिणायेची आनी कठोर भास सोम्यान वापरची गे म्हणलें सवाल आमकां येवंक पुरो. जर तर सोम्याची ही भास आतां आमी आयकल्ली, आमी अक्षरशा लिटरली अशा तशें आमी पाळ्ळी तर आमी हांगासर आसलीं सगळ्यां कुर्डी जावन हेजें आसलें, दोळे कोंकून कांडी हेजें आसलें. हे दोळूच आमी कुर्डी जात्यां. दिश्ट नासतना एकामेका पळोवंक कोण कितली मोटी, कितली बारीक, कितली सोबीत, कितेंच आमकां एकामेका पळोवंक एक अवकाश खंडीत नासलो. पाय जर तर आमी कातरले तर आमी थोंटे जावन हांगासर व्हिलचेरार या लोळोवन येवन धरणीर ओडून हेजें आसलें कोण. हात नातले तर बावाली बरी, त्या पाक्या बरी शेपलेस आमी जाते आसलें कोण ना. आमी हायस्कुलांत आसतना खंयची भास एक शिकतना अलंकारಗಳು म्हणलो एक विशय आसा, फिगरेटीव स्पीच. आनी ह्या फिगरेटीव लँग्वेज आमकां भास न्ही दुसरे दुसरे संगती समजूंक आमी वापरता. तकल्याक सिमिली, उपमा अलंकार म्हणटा, रूपका अलंकार, मॅटफॉर आसा, आनी एक हायपरबोल आमी म्हणटा, म्हणजे उत्प्रेक्ष जावन अतिशयोक्ती जावन उलोवचें, एक्झॅजरेशन करून सांगची ती एक भास. सोमी जेजू वापरल्या आयच्या ह्या भाशेंत दोळो कोंकून काड, पाय कातरन काड, हात कातरन काड, ही एक उत्प्रेक्षेची भास, अतिशयोक्ती जावन एक्झॅजरेट करून सांगली एक भास. एक्झॅजरेशन, अतिशयोक्ती कित्याक म्हळ्यार एक विशय गंभीर असो विशय तो गंभीरयेन सांगचो, हाका आमी एक्झॅजरेशन या अतिशयोक्ती म्हणटा. कोंकणींत हायपरबोलाक थोडे अतिशयोक्ती विशयाक थोडे दाखले दिवचे तर तुका हांवें 100 फावटी सांगलें, 1-2 फावटी सांगलें जावंक पुरो, पूण आमी सांगतना तुका हांवें 100 फावटी सांगलें म्हणटा, तुका आयकना म्हणटा. तूं म्हजें उतर आयकनातल्यार पाटीचें सामडें काडटा म्हणटा, पाटीची कात काडटा म्हणटा. तुमकां सांगलां जावंक पुरो, पूण कोणेय तुमची पाटीची कात हें सामडें काडल्या गे, काडूंक ना. अतिशयोक्ती म्हणटा, हायपर बोलो. हांव कामांत बुडलां म्हणटा, बुडल्यार काल जाता, बुडल्यार काल जाता म्हळ्यार हांव तितलो बिजी आसा कामांत, बुडलां. अतिशयोक्ती ही एक भास. तें लजेन मरता,
ताका इतली लजगी ते लजेन मरता म्हणटात न्ही गे म्हणा नांगे आमी पूण मरना तें पूण दॅट इज हायपरबोल अतिशयोक्ती भास आमी वापरता आनी सोम्यान ही एक भास वापरली कारण ताका पातक म्हणलो तो विशय एक गंभीर येसो पातका वरवीं मनशान नास जावंक नजो पातका वरवीं मनशान देवातावन पयस वचूंक नजो पातक शुडंट बिकम पार्ट ऑफ वन्स लायफ म्हळ्यार एका एकल्याच्या जिणयेंत पाताक विंगड करिनातले ते एक जावंक नजो ताचो एक विंगड करून वांटो जावंक नजो पाताक एकल्यान ते कातरन उडोवंक जाय ते सवर्ण बेंडून पातकातावन मनशान पयस व्हरूंक जाय म्हणल्या एका उद्देशान स्वामी जेजू ही भास वापरता दावीद रायान पाताक केलें तो रावळेराच्या माळयेर सोलोवन आसलो ताणें पळयलें उपरांत ताणें पाताक आदारलें ते पाताक आदारल्या उपरांत दावीद रायाक हांव गुन्यांवकार हांव सुखीदार हांवें सूख केल्या म्हणटाना दावीद रायान मागणें केलें कशें मागणें केलें देवा तूं म्हजे हात नितळ कर देवा म्हजे तूं पांय नितळ कर देवा म्हजे तूं दोळे नितळ कर म्हूण ताणें मागोंक ना ताणें मागलें एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी दावीद राया थंय आसलें तें खोटें काळीज तें नश्टें काळीज उपदेशाच्या पुस्तकांत अध्याय 9 वळ 3 आमी वाचता मनशाच्या काळजांत नश्टेंपण बरोवन आसा मनशाच्या काळजांत खोटेंपण भरोवन आसा म्हळ्यार पातकाचे मूळ दोळे न्हय हात न्हय पांय न्हय पातकां नश्ट्या ह्या खोट्या काळजांतावन उपजातात मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 15 वळ 18 आनी 19 स्वामी सांगता पातकांची थोडी एक लिस्ट दिता स्वामी खोटी चिंतना खुनू प्रद्वार व्यभिचार सोरी फोटोसाक्स ही सकड पातकां सोम्यान सांगल्या प्रमाणे ती खोट्या काळजांतावन येतात आनी खोट्या काळजांतावन ती भायर येताना ती मनशाक मेळयतात खंयचेय एक पाताक आमी खंयचे पाताक चिंतल्यार मोसोर जावंक पुरो हगेन जावंक पुरो द्वेश जावंक पुरो खुनी जावंक पुरो तें पयलें काळजांतावन उपजाता हातांत पांयांत दोळ्यांत न्हय हाच्या पयल्या वचपांत मोस्त्राचें एक पाताक आसा थोडे म्हालगडे शिबिरांत आसले आनी तेय दोग तरणाट आसले एल्दाद आनी मिदाद नांवाचे आनी तांकां देवान प्रभातपणाचें तें एक देणें दिल्लें आनी तें प्रभातन करतना जोशुवाक मोसोर जालो आनी जोशुवाक मोसोर जाल्ल्या वेळार जोशुवा मोइजे लागीं वचून सांगता तांकां तूं आडाय प्रभातपण करिनातल्या वरी तांकां तूं आडाय हो मोसोर चिंतपांत आनी काळजांत आसा शिवाय आमच्या दोळ्यांत आमच्या हातांत आमच्या पांयांत ना कितले फावटी आमी सांगता हांव कसो आसा म्हजें काळीज कशें आसा तें देवाक कळीत आसा देवाक कळीत आसल्यार पुरो हांव कसो आसा म्हजें काळीज कशें आसा तें देवाक कळीत आसल्यार पुरो म्हणून तें आमच्या जिणयेक एक जस्टिफिकेशन जायना आमची जिणी कसली जावन दी देवाक कळीत आसा म्हणून खोटी जिणी पातकी जिणेची आमचें समर्थन करूंक आमकां जायना आनी नजो थोड्या दिसा पयलीं एक मलगडी स्त्री कुमसारा वेळार अशें म्हणटा म्हज्या जिणेंत हांवें मस्त पातकां केल्यांत फादर
दुसरी वेगवेगळीं पदकां ही पदकां हाच्या पयलें हांवें कुमसारांत सांगल्यांत पूण आज म्हाका एक हार्ट सर्जरीक वचूंक सांजेर ताच्या पयलें म्हाका हें बरें कुमसार जावंक जाय परतून हांव सांगतां कित्याक मेळ्ळें काळीज म्हाका नाका म्हाका एक नितळ काळीज जाय जें देवान स्विकार करचें तसलें नितळ काळीज जाय जें मेळ्ळें काळीज न्हय आज आमकां असलोच मनोभाव भोव गरजेचो एक नितळ काळीज मेळ्ळें काळीज न्हय नितळ काळीज आसल्यार मात्र एका मनशा थंय परिवर्तन साध्य एका रितीची बदलावण साध्य चेंज तें एक साध्य आमी कितेंय करता हातान जावंक पुरो पांयान जावंक पुरो दोळ्यांनी जावंक पुरो जें कितें करता तें पयलें उपजोवचें काळजा तावन तें काळजा तावन उपजता देखून एक कुरडो मनीस कुरड्या मनशाकी पाताक करूंक साध्य पांय नातल्या एका मनशाकी पाताक करूंक साध्य हात नातल्या मनशाकी पाताक करूंक साध्य देखून काळीज भोव आमच्या जिणयेचें तें नितळ धरचें तें भोव म्हत्वाचें इट्स एन व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर टू कीप आ हार्ट क्लीन पाताक पयस करूंक दोळे कोंकची गरज ना पाताक पयस करूंक हात कातरचे गरज ना पाताक पयस करूंक पांय कातरची गरज ना गरज नितळ काळजाची नितळ मनाची नितळ चिंतपाची देखून दायवीद राया बरी आमी मागचें भोव गरजेचें एक नितळ काळीज सोम्या तूं म्हाका रसून दी आनी एक नितळ काळीज आमचे थंय आसल्यार भायल्यो बाही एक्स्टर्नल खंयचेय संगती आमकां पातका कारण जाता तर तें आमकां कतरून उडोवयेत आमचें काळीज सामा आसल्यार दुसरें सकड कतरून उडयत फेसबूक आमकां कतरून उडयत वॉट्सॅप आमकां कतरून उडयत आनी केलें आसा मस्तो आसा वायफाय जाल्यार गरज नासल्यार कतरून उडयत इंटरनेटी आमकां कतरून उडयत मोबायली आमचे पयस दवरयत बरें नितळ काळीज आसल्यार मात्र तर सुमी आमकां आज आपोवणें दिता दोळे कोंकून काडूंक न्हय कुर्डे जावंक न्हय आमी तोंडे जावंक न्हय हात नासलेलीं मनशां जावंक न्हय बगार नितळ काळीज तें रसून त्या काळजा प्रमाणें नितळ काळजा प्रमाणें नितळ चिंतपांनी बरोवन जियोंक उबे रावन भावार्थाची उस्तरणी आमी करया सतमंतान देव बापा सतपुरुदाय बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या असणाऱ्याक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुखाक आमच्या शुन्या जो पवित्र आत्म्यारी गरबी संभोवलो आमकां बलिदान जल्मलो पावस पिलाताका ताणें कर्स असले ताका कुसार जडलो तो मेलो आनी ताका आनी दिलो तो मेल्या मदें दिलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांचो जालो सर्गाक सोडलो सतपुरुदाय देव बापाच्या उजव्याक बसला ते तांची आनी मेल्यांची मुन्सिपी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भक्षणे कुडीचें जेवणपण सदांचे जिवीत आमेन नितळ काळीज नितळ मौन आशेवन देवाचेर पातयेवन विश्वासान आमची सर्व मागणी समर्पिया बाप्पा होवी सभेच्या म्हणयाऱ्यांनी तांच्या उदारपणाच्या जिविता मरिफात तुजी वळख हर एकल्याक मेळाशें वावरूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर राजकीय आनी अधिकारींनी तांकां दिल्लो हुद्दो आनी जबाबदारी आपल्याच धर्माच्या जातकातीच्या आनी पाडतीच्या लोकांक मात्र मेळोवंक वावरिनाशें बगार हर एका गरजेवंत लोकांक मेळच्याक पेसाडिशें तांकां बरें मौन दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक
आमच्या फिरगजेंत आनी वाड्यांत बरें करच्या हर एका संद्याक आमी प्रोत्साह दिवंक आमी आमची तांकी पुरती उदार काळजाची जावंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां तुवेंच दिल्ली देणी बरेपण आनी सवस्तकाय आमच्या दिसपडट्या जिवितांत फेल्याच्या समाजाच्या आनी पवी सभेच्या बरेपणा पासून गळसूंक आनी वांटून घेवंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या आमी कसलेच मोसराच्या आनी स्वार्थाच्या वडण्यांक बली जायनासता हेरांक प्रोत्साह दिवची आनी उमेदीन भरची जिणी जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणान आमच्या काळजाचे अत्रेक आमची मागणी आमच्या भुरग्यां खातीर आमच्या वडिलां खातीर भावां भयणां खातीर ह्या पिडेस्त संवसारा खातीर देवाक आमी समर्पिया. सर्वेस्वरा प्रितुमेच्या रसनारा आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर तुका अर्गां दिता. आमची थोडी मागणी व्यक्त करूंक जावचें तसली आतां तुका आमी समर्पिली. हाचे सांगाता आमचें काळीज आमचें मन आमचें सगळें व्यक्तित्व तुका समर्पिता. एक नितळ काळीज एक नितळ आत्म एक नितळ मन तूं आमकां रसून दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. स्वीकार करतोय हे रचणारा सर्वेस पोरा देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका ओंडो गोवाचो मनशा वावरान केलो प्रेम तुवें दिलो जावं तो आमकां जिवीत दिवचो काणिको हाडल्या सर्वेस पोरा स्वीकार कर तूं दरी हे रचणारा काणिको हाडल्या सर्वेस पोरा स्वीकार कर तूं दरी हे रचणारा. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना करी महिने आमचे नित्य हुस्रीच्या देवा सर्वेस्फूर्त म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो असो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. अशी आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिवया वार्तन ताचें पुनर्जीवनपण परगडता. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूता आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Poet, 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 poet. Darbaraso सर्वेस portu, सदानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. ओ सर्गी तुका जय जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगूट परगटुया. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा, पिटर पॉल आमच्या कुडी बापा, सगळे याजकी वर्ग बराबा तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो पर्व सजोरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक पावक आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मरे देवाची मागीर सांगती
भगेन दोदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर अस्सीचे सम फ्रांसीस सम पाद्रिपियो सम आंतोनी बरोबर सृष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजे महिमा गांव आमकां पावख जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याच्या उतरांचेर पात येवन ताणें शिकयलेलें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची बदकां बोगूस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बुरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाची शेळी संसाराची पापकाठेरे आमची काकूट देवाची शेळी संसाराची पापकाठेरे आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेरे आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर आमची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सकड सुभागी. केली. रवला सोमिया येड्या तुझ्या दनिया जीवित कारुंड्या रूपा तू मोगाय सोमिया तारो साबून मोगान येऊन जीवित म्हाका दिता प्रेम सडीन भरता जीवित सफळ करता तारो सबन मोगान येवन जीवित म्हाका दिता
फोड करता राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या धनिया जिविताकांत पुण्या रूपाक दितो मोगाळ सोमिया गोडी सवून शेळ्यान पसून पासपो सरो दिता मोगान जतन करता इनान एकवटायता राखून रावला सोमिया तुझ्या धनिया जिविताकांत पुण्या रूपाक दितो मोगाळ सोमिया राखून रावला सोमिया येण्या तुझ्या धनिया जिविताकांत पुण्या रूपाक दितो मोगाळ सोमिया प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय आमचे असुक्कायेक लागून परतून परतून आमी पडतांव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेच्या सालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी ऑक्टोबरच्या 4 तारखेर आमी आमचो घडणार आशिसच्या सान फ्रांसिसाचें फेस्त करता देखून ह्या वर्सा आमी 3 दिसांचें नोवेन सान फ्रांसिसाच्या मानाक करतले हांव येवच्या शुक्रारा नोवेनाचो पयलो दीस आनी रेतीरेच्या वेळारच आमी तें नोवेन आरंभ करतले हांव आशिसच्या सान फ्रांसिसाच्या मानाक आनी ऑक्टोबर 4 तारखेर ताचें फेस्त ऑक्टोबर 6 तारखेर बुधवारा दैवीक अकुलतेर मंदिरांत परत फ्री वॅक्सिनेशन कॅम्प आसा तुमकां कोणायकी फस्ट डोज वा सेकंड डोज कोविशिल्ड काडून घेवंक जाय तर तुमी आमच्या ऑफिसांत नांवां रजिस्टर करयेत नांव आनी फोन नंबर दियात त्या दिसा BP डायबेटीस आनी हिमोग्लोबीन टेस्ट करूंक फ्री टेस्ट करूंक ही एक अवकाश आसा आनी हांगासर दाखतेर येतले हो एक आनी एक अवकाश आनी ही खबर तुमी हेरांक तिळसूंक जाय म्हणली आमची विनंती कापुचीन मानना परतून परतून हे अनावन्स करनंतर तुमकां दोस्तांव आमी आनी मुखार पूण ही एक दादोसकायाची जावं दी एक आपोवण्याची जावं दी दयाळाची आनी बऱ्यो करण्यो करूंक केल्ल्यां खातीर खाण जेवण नातल्ल्यां खातीर हांव वडोलो साक्रिस्टी भितर आसतना फादर रिचर्ड मुस्तो सांगलें ताणें दिवचें म्हळ्यार आमी काण घेवचें मात्र न्ही आमी दिल्ल्यांत आमी घेता कोणाक इल्लें म्हणी कोणाय सगळ्यांक दिवयेत आनी तुमकां कितेंय तर दिवंक आसा तर एक अर्दो केजी की काल 2 केजी की म्हणी तुमी हण्ण आयल्यार घेवन वेता आसतना थवळ मात्र आमची ती काणाची धली जें कितें आसा ती बास्केट खंयची जावं दी ती गुणी जावं दी ती भरतली हो एक बरो प्रस्ताव एक बरें चिंताप आनी अशें आमी सगळ्यांनी अशें चिंतल्यार खंडीत आमचें हें एक अभियान हें ऑनगोईंग अभियान चालू आसचें अभियान आमकां एक बरें करूंक म्हळ्यार संदर्भ प्रमाणे काळा प्रमाणे न्हय हर एक दिसा हर एक हप्त्यांत बरें करूंक जाता देखून आमी सक्कड ह्या वावरांत ह्या कॅम्पेनांत सांगता
मेळया आनी देव आमचेर ह्या वावराचेर आशिर्वाद घालून दी. म्हणलेंय आमचें मागणें जावं दी. आनी ही खबर कोणाय की ही खबरी तुमी एक हेरांक तिळसिया अशें एक हांगा सांतान्ना फ्रायरींत कपुचीन मान्ना म्हणलें एक अभियान तांणी स्टार्ट केलां. खाण जेवणाची वरवीं हाडून दिवची तसली. आमी कपुचीन फ्राद परत तुमकां एक नवो बरो हप्तो आनी एक फळादीक हप्तो मागता. तुमकां तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वळख. काल आमी दिसपडतो बायबल 2022 म्हळ्यार बायबल डायरी उक्तावण केल्या आनी ती बायबल डायरी दिसपडतो बायबल 2022 विकरापाक आसा. कोणायकी जाय तर तुमी ती बायबल डायरीची प्रती व्हरयेत. सोम्यातीन वासुया तो बरो. सोम्यातीन वासुया तो बरो. सोम्यातीन वासुया तो बरो. मोग परिमिता सो करो. सर्वय काळी सोमी पाठयेने सो. दुबळ्या दाटांक आधार नीतला बोसो. सर्गी काणान सर्वांक मोगान पोसो. दुखेस काळजांक दयेन गजोसो. सोम्यातीन वासुया तो बरो. सोम्यातीन वासुया तो बरो. सोम्यातीन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सो करो. मोगाळ तुमका सोवे. अंकर मोरी आशीर्वाद दिवं आमची विस्मरणी बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावाने. आमेन.